आता खबरो विस्तारान कलम 39 रद्द करचे म्हण फाटले 4 दीस जाले आंदोलन सुरू आसा। जो मेरेन कलम 39 रद्द जायना तो मेरेन उपोषण करपाचो निर्णय आमदार विरेश बोरकारान घेतिल्लो। मात सोमारा जाल्ले महाआंदोलना वेळार आमदार विरेश बोरकार हाची भलायकी इबाडिल्ली। डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हांणी वैजकी तपासणी केली। आमदार बोरकार हाका उपचारा खातीर कांपाल क्लिनिकात व्हेलो। उपचारा उपरांत मंगळारा सकाळी ताका डिस्चार्ज दिवन परतो आझाद मैदानाचेर हाडलो। पळयात। कालपणचेत महाआंदोलन जाले उपरांत सद्याची स्थिती कितें आसा हाचो नियाळ घेवपा खातीर जेन्ना आमी आझाद मैदानाचेर पावले तेन्ना जी भलायकी आमदार विरेश बोरकाराची काल राती ढासळिल्ली, तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले तेन्नाच आमी जेन्ना हांगासर आयले तेन्ना पळयलें की विरेश बोरकाराक हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिवन तांकां परत एकदा आझाद मैदानाचेर हाडिल्लो आसा। तांची स्थिती तशी पळोवपाक गेल्यार नाजूक आसा, मात्र सद्याची तांची फुडली जी कितें रणनिती आसा ती तेंच्यांनी सांगिल्ली आसा। तांचें जें आंदोलन आसा तें तीव्र करतलेच म्हणून तांच्यांनी सांगलां। दोतोरांनी एक तर आमदार विरेश बोरकार हाका आव्हान केलां की तुका उदक पिवपाची सक्त गरज आसा, ताका लागून डिहायड्रेट जावचे पासत वाचपा खातीर तांकां 3 लिटर उदक दिसाक पिवपाकूच जाय अशी सक्ती दोतोरांनी केला। जाल्यार तेंच्यो मागण्यो अश्यो आसा की मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांचे कडेन हांगासर येवचें आनी तांचे कडेन भासाभास करची। आमी तुमचें म्हणणें जें कितें आसा आनी आमची जी कितें मागणी आसा ती शांतपणान तुमकां सांगतले, आमी कशेंच आक्रमक जावपाचे ना अशें आरजीच्या कार्यकर्त्यांनी हांगासर सांगिल्लें आसा। अशा तरेची फुडली जी तेंची रणनिती आसा ती म्हणटात की सद्या आमी हे आंदोलन जें आसा तें आनी खर करीत रावतले जो मेरेन आमच्यो मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन। तेंच्यो मागण्यो कितें आसा तर एक तर पाले शिरदोण हांगासर जे भू रुपांतरण केलां तें रद्द करचें, तेच बरोबर 39A कलम जो आसा तो रद्द करचो आनी तिसरी म्हणजे आमदार विरेश बोरकाराक टीसीपी कार्यालयांतल्यान जो ओडीत भायर हाडलो त्या निरीक्षकाक निलंबीत करचें। अशा तरेच्यो ह्यो मागण्यो आसा। आतां फुडले जे कितें तेंचे स्टेप आसतले तेजेर एक आमकां नदर दवरची पडटली आनी हाची अपडेट आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हाडटले। त्या खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर सयत हांव गौरीश परब आमोणकर।